काउंटरपॉइंट कार्यावळीन तुमकां सद्या येवकार आमच्या वांगडा आसा सुदीन ढवळीकर PWD मिनिस्टर एंड रायट नाव सद्या पर्रीकर गोंयांत नाशिल्ल्या कारणान ही इज मिनिस्टर इन चार्ज एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. आमी तांचे कडेन वेगवेगळ्या विशयांचेर उलयतलो. एक मुख्य मुद्दो सद्या तेंच्या एरावंड भोंवता तो म्हणजे सरकार उडोवपाच्यो हालचाली. सर एक्झॅक्टली कितें चल्लां? खरेंच सरकार उडोवपाचें? नमस्कार. सद्या आज जो प्रश्न तुवें हांगा उपस्थित केला ताका कांयच अर्थ ना. नंबर एक म्हणजे हे जे सरकार निवडून दिलां ते भारतीय जनता पक्ष आनी मोगो पक्ष निवडणुकेचे पयलीं एकठांय जावन सरकार स्थापन करपा खातीर निवडणूक लडयल्या. आनी जेन्ना खंयचेय दोन पक्ष लोकां कडेन वता आनी तेय बी एक प्रादेशीक पक्ष आनी एक नॅशनल लेवला वयले पक्ष, तेन्ना एकत्रीत केल्ले ह्या दोनूय पक्षांक लोकांनी मतदान केलां आनी लोकांचो विश्वास आमी तांचेर आदर दवरून करपाचो आसा. त्या खातीरच म्हजें हांगा एक सामकें स्पश्ट मत आसा की ह्यो ज्यो कितें गोश्टी लोकां मदीं ज्यो चर्चिल्यो जाता ताका कांयच अर्थ ना. कारण लोकांनी हें सरकार निवडून दिल्लें आसा. हें सरकार पूर्ण 5 वर्सां पूर्ण करपाचो प्रयत्न आमचो म्हजो आनी स्वता पर्रीकराचो आसतलो. तुमचे कडेन कोण एप्रोच जाल्ले की सरकार उडोवया म्हणून? अशें कांयच एप्रोच बी कोणूच कांयच जाल्लें ना. अशें हेका ह्यो सगळ्यो वाव आसा, हातूंत कांयच अर्थ ना. अश्यो गोश्टी लोकांनी मुखार सरचे न्हय. आनी मिडियाकूय म्हजें सांगपाचें हें आसा की तांणी हाका चड म्हत्व दिवचें न्हय. कारण सद्य परिस्थिती अशी आसा की हें सरकार चलपाक जाय, गोंयचो विकास जावपाक जाय. गोंयच्या विकासा खातीर आमकां 5 वर्सां दिल्या. फाटल्या सरकारान कितें केलां, फाटले जे निवडणुको जाल्यो आनी त्या 10-12 वर्सांत कितें जालां हें सगळ्यांनी लोकांनी पळयलां. आनी एक विश्वास दवरून मोगो पक्ष आनी भारतीय जनता पक्ष जेन्ना लोकां कडेन गेलो तेन्ना लोकांनी ह्या पक्षाचेर विश्वास दवरलो दोनी. आनी आज बसून जेन्ना अश्यो गोश्टी घडटा, लोकांचो आदर दवरून लोक आमकां निवडून दिता आनी आमी जर लोकांचो अनादर केलो जाल्यार लोक आमकां फुडल्या फावटी शिकयतले. एक भायर वावडी म्हणा किंवा न्यूज म्हणा चल्ल्या की तुमी चीफ मिनिस्टर जावपाक सोदताले. आज बसून असो केन्नाच हांवें प्रयत्न, जेन्ना म्हाका फाटले फावटी चीफ मिनिस्टर पद मेळपाचें त्या वेळार हांवें स्पश्ट ना म्हणून सांगलें. आतां जर पयलींच आमी चीफ मिनिस्टर कोण हें आमी पयलींच ठरयल्लें. न्ही आतां स्वता आमी मोगो पक्षान आनी भारतीय जनता पक्षान ह्या सरकारांतलो कोण चीफ मिनिस्टर आसतलो हें पयलीं ठरयल्लें. हे इलेक्शन आनी हाचेर जे भारतीय जनता पक्षाचे वयले नेते आसा तांचे कडेनूय हेच्या बाबतींत डिस्कशन जाल्लें. सो हांगा प्रश्नूच ना नेतृत्व बदल. हें तेन्नाचें जालें. आतांचें उलयता. आतांचे जे मतदाना पयलीं आमी ठरयल्लें तेच कंटिन्युएशन 5 वर्सां उरपाक जाय. तुमी सीएम जावपाक चान्स आशिल्लो आपल्याक म्हणटा पळय, आनी तुमी सीएम जावपाक कित्याक फाटीं फुडें? फाटले फावटी म्हाका जेन्ना चीफ मिनिस्टरशीप ऑफर दिल्ली तेन्ना हांवें हें सगळें पळयलें आनी जेन्ना आपल्या कडेन आमदार ना तेन्ना आपूण वोगीच भरारी मारप हें बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसलें. सुदीन ढवळीकराच्यान कॅपेबिलिटी ना सीएम जावपाची, अदरवायज आमदार जर आसत जाल्यार? म्हज्या हातूंत सगळे तरेच्यो कॅपेबिलिटी आसा. हांव बरे तरेन एडमिनिस्ट्रेशन जाणा, बरे तरेन लोकांक हँडल जावपाक जाणा. पूण जेन्ना ज्या पक्षांत हांव आसा त्या पक्षाचेर जेन्ना 2 आनी 3 आनी 4 आमदार आसतात तेन्ना ताणें वोगीच भरारी मारपाचो प्रयत्न करचो न्हय अशें म्हाका दिसता. कोणूय आसूं, हांव आसूं किंवा आनी कोणूय आसूं. स्वताचे ताणें पयलीं 12-13 आमदार निवडून हाडपाची ताकद ताच्या आतां आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सरकार बी हें करतलो ताका तितल्या लोकांचो तेंको आसपाक जाय. कोण तरी सांगता आनी तो मुखार सरता आनी त्या खुर्चेर बसता हेचो अर्थ त्या खुर्चेची कितें जातली परिस्थिती हेचेर आमी विचार करपाची आवश्यकता आसा. म्हणजे जर तुमचे कडेन नंबर्स आशिल्ले एका टायमार जर आयले नंबर जाल्यार तुमी सीएम जावपाक फाटीं फुडें सरचे? स्वताचे मोगो पक्षांतले जर 8-10 मनीस निवडून आयले आसत तेन्नाच म्हाका हक्क सांगपाक किंवा ताजेर उलोवपाक रीत आसा, नाजाल्यार म्हाका देरेत ना. ओके. मोगो पक्ष सद्या भाजपाचो एक अलायन्स पार्टनर म्हणून आसा. तुमी कोएलिशनान गव्हर्मेंट चलयता. तुमची पार्टी इज हॅपी विथ द गव्हर्मेंट? आमची पार्टी इज हॅपी विथ द गव्हर्मेंट. कारण आमची पार्टी हॅपी आसा म्हणूनच फाटल्या ज्यो फोंडेच्यो निवडणुको जाल्यो तातूंत आमी दोगूय एकठांय जावन अंडर
पोंडा सिटीजन कमिटी अंडर दोनूय पार्टी एकठांय जावन आमी उमेदवार केल्ले, आमचे 14 उमेदवार निवडून आयले. हेच हेचे वयल्यान सिद्ध जाता की आमी दोनूय पार्टी एकठांय आसा. न्ही पण हॅपीनेस आसा काय ना? ताका म्हाका हॅपीनेस म्हणजे कितें, प्रत्येकाची कामां जर जाली जाल्यार हॅपीनेस आसता. खंय तरी मातसो दुखलो आनी एक काम जावना, ताका जर अनहॅपीनेस जर गेलो ताका अर्थ नासता. सो 10 कामांतली 5 सुद्दां कामां आसलीं जाली जाल्यार ताणें हॅपीनेस आसपाक जाय. त्या मनशाक हॅपीनेस आसा. कारण आमी पळयलां, हांवें आतां गेले 15-16 वर्सांत हे सगळें नोट केल्लें आसा. प्रत्येक गोश्ट ही जावंक शकना. मुख्यमंत्र्याक सुद्दां खूब अडचणी आसता, पर्रीकाराक सुद्दां खूब अडचणी आसा. आज प्रत्येक गोश्टींत ताका लक्ष घालून काम करचें पडटा. कारण फाटल्या सरकारांत कांय ज्यो गोश्टी जाल्ल्यो त्यो बरोबर नाशिल्ल्यो हे म्हाकाय कळटालें. हांवूय आशिल्लो फाटल्या सरकारांत आनी हांव प्रत्येक फावटी त्या वेळा वयले चीफ मिनिस्टराक हांव सांगतालो की एडमिनिस्ट्रेशनात चेंजीस जावपाक जाय, खंय खंय अशें जें कितें चल्लां तें बंद जावपाक जाय. पूण त्या वेळार तें जायनाशिल्लें. पूण आतां पर्रीकारा कडेन जेन्ना हे विशय आमी व्हरता तेन्ना तो एक्ट जाता. दॅट इज इम्पॉर्टंट. अडचणी म्हणटा पळय तुमी, जेन्ना अडचणी फायनान्शियल अडचणीसून नाही, फायनान्शियलच अडचणी आसता अश्यो ना. सगळे तरेच्यो अडचणी आसता. खंय तरी कितें जाता ताका अटक करपाक जाय समज एकट्याक, जाल्यार ती करपाक जाय. तो आपल्या पार्टीचो किंवा इतर गोश्टींत ताका म्हत्व दिता म्हणून तें दवरूंक शकना. अश्यो गोश्टी आसता. फायनान्शियल ही एक बाजू आसता, ती बाजू अडचणीचीच जाल्या त्या बद्दल दुमत ना. पूण ती सुद्दां एक बाजू आसता. तातूंत अशे विशय आसता कितले एज्युकेशन फिल्डांत आसता. फाटल्या फावटी कोंकणी मराठी लागून मोठें आंदोलन जालें, ताजेर तोडगो काडूंक शकले ना. अश्यो कितलेशेच गोश्टी आसा की त्यो गोश्टी पूर्णत्वाक वचनाशिल्ल्यो आनी त्यो गोश्टी कश्यो मुखार व्हरच्यो तेंय तांकां कळनाशिल्लें. म्हणून त्यो परिस्थिती लोकांनी चेंज केली न्ही. तुमी यू हॅव बीन लुक्ड एज एन ऑपॉर्च्युनिस्टीक पर्सन. म्हणजे काँग्रेस आयल्यार तुमी काँग्रेसी वांगडा, BJP आयल्यार BJP वांगडा. हाजेर तुमचें रिएक्शन कितें? हांव ऑपॉर्च्युनिस्ट म्हणटा पळय तें हांव म्हणना, हांव लोकांक म्हणटा. हांव लोकांक म्हणटा. लोकांनी जर 21 निवडून दिले, 25 निवडून दिले, 26 हो प्रश्न येना. लोकूच निवडून दिता न्ही. टोटल गोंयचे लोक डिवायड करून निवडून पूण दिता. तुमी तुमची आयडियोलॉजी काँग्रेसीकूय मॅच जाता आनी BJP? नाही, हांव लोकांचो मनीस. आज बसून जी मतां जर पडल्यात, म्हाका सुरवातीक हांव फक्त 900 मतांनी आयिल्लो. आज हांव जवळ जवळ 10,000 मतांनी येता. फाटल्या फावटी हांव 8,000 मतांनी आयिल्लो. आज हांव 9चेर पावलो, म्हणजे जवळ जवळ 10 तेकलो. सो ह्याचो अर्थ कितें, लोकांक जाय तो मनीस लोक निवडून हाडटा. म्हणजे लोक जर BJP जाय म्हटल्यार तुमी BJP वांगडा आसा? नाही, लोक कशे करता, लोक काम पळोवन निवडून हाडटा. आज बसून म्हजे नंतर म्हज्या भावाक हाडलो. म्हाका लागून आमचो फोंडेचो सीट लव मामलेदार जो आसा तो निवडून आयलो. ताणें कितें करूं नाशिल्लें. दुसरे आमदार जो काँग्रेसचो आशिल्लो ताणें सगळें केल्लें. कितलेशीं वर्सां तो पॉलिटिक्सान आसा. ताजे लोक आशिल्लो. लोकांनी ताका कित्याक नाकारलो? कारण कारण आसा ताका. ताजे फाटल्यानूय कारण आसा. कारण तो लोकांची कामां कमी करपाक लागलो आनी दुसरी कामां चड करपाक लागलो. न्ही, पण म्हजें म्हणणें अशें की MGPची एक आयडियोलॉजी आसा. ती आयडियोलॉजी काँग्रेसाकूय लागीं आनी BJPकूय लागीं अशी आसा काय तुमी नाव रियलायज की आमी आतां? नाही, जेन्ना हांवें एक पळयलें की गेली कित्येक वर्सां गोंयांत ज्यो निवडणुको जाता, एक तर 22 निवडून आयले नंतर ते लोक फुट्टा आनी वेगळो ग्रूप करता. आनी अशा वेळार स्टॅबिलिटी ह्या शब्दाचो अर्थ जाणून घेवचो पडटा. आनी स्टॅबिलिटी जर दितलो जाल्यार आमच्या सारक्यान मुखार सरून ते कोणा तरी पूर्णत्वाक हाडपाक जाय. आनी तोच म्हजो प्रयत्न आसता. हांव खंयी जरी गेलो ना जाल्यार परत 3-3 वर्सांनी निवडणुको जातल्यो. शेवट खर्चाचो बोज हो कोणी तरी सांबाळपाक जाय. हांवें जर फाल्यां तेंको दिलो ना ही सरकारां पटूंक शकता. तें जावपाक जायना. कारण लोक आमकां 5 वर्सां खातीर निवडून दिता. हांगा इनफ मेजॉरिटी आशिल्ली तांचे कडेन. कोणा कडेन? BJP कडेन. आमचो युती आशिल्ली न्ही. आमची जी युती आशिल्ली ती सुरवाती केल्ली आमी. हांव काँग्रेसीच्या ह्यातूंतल्यान बाजूक सरला आनी युती केल्या. सो तांकांय ऑल्टरनेट नाशिल्लो. तांकां ऑल्टरनेट आशिल्लो जाल्यार ते करतले अशें. तांकां ऑल्टरनेट नाशिल्लो न्ही. सो त्या खातीरूच युती ही म्हत्वाची हांगा. म्हणजे काँग्रेसीक तुमी तेन्ना सपोर्ट केलो स्टॅबिलिटीक लागून, स्टॅबिलिटी युतीक लागून. हांगा युतीक लागून आमी BJP युती जाल्ल्या कारणान आमी फुडें सरकारूय युतीचें केल्लें आसा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आसा पळय, 2 ढवळीकर बंदोणे आतां मामलेदार धरीत न्ही, जाल्यार कित्याक ग्रो जायना? ग्रो हो सिस्टमॅटीक जाता.
आतां फुडल्या अंदू 3 जाले, फुडल्या इलेक्शनाक 6, त्या वेळार एकादलो हांव आसोय नासतलो, पूण 6 जातले डेफिनेटली. ग्रो हो एकदम 20 ग्रो जाल्ली परिस्थिती कितें जाल्या ती तुवें पळयल्या. गोंयचें राजकारण अशें आसा की स्टेप बाय स्टेप गेल्यारूच तो वयर पावता. एकदम जर उडी मारपाक लागलो जाल्यार तो खंयचे खंय पावता. अशें कितलींशीं एग्जाम्पल दिता जी पॉलिटिक्सांत उडी मारपाक गेले ते जे सकयल तळा पडले ते वयर आलेच ना. तुमचोय पक्ष ग्रो जावनच तळाक पडलेलो. ग्रो जालो आनी आमच्या पक्षांतले काही नेत्यांनी उडी मारपाचो प्रयत्न केलो. त्या उडी मारले, गेले थंय, मुख्यमंत्री जाले आनी आज ते खंय आसा. फॉर एग्जाम्पल आमचो फोंडेचो माजी आमदार, तो सगळो मोठो जाल्लो खंय, आमचे खलब्बाग मोठे खंय जाल्ले एमजीत. पूण त्या नंतर एमजी सोडून जे जेन्ना गेले त्यांची परिस्थिती कितें जाली ती तुमचे दोळे मुखार आसा. हांवें सांगपाची गोंयच्या लोकांक गरज ना, कारण हे लोक एका वेळार 10-10, 15-15 तिकेटी वाडटाले. आज तांची परिस्थिती अशी आसा की तांकां तिकीट मागची पडटा. एमजी सोडून गेल्लो मनीस बऱ्याक पावना. बऱ्याक पावना. तुमी काडा सगळे जे सिच्युएशन जर तुमी पळयत सामकें रायट फ्रॉम 1967 जे बापूसाहेब बांदोडकराक उडोवपाचो प्रयत्न केलो, त्या नंतर 72 केल्लो, त्यांची परिस्थिती पळया. परत 80 पळया. सगळी जर पळयत ते कोण जाणाच. इवन 86, 87 ज्यांनी कोणी 89 केल्लो तेही गेले. आज कोण ना ते चीफ मिनिस्टर 1991 जाल्ले तेही गेले. म्हणजे हाचे वयल्यान जो मनीस मोगो पक्षांत वयर सरलो आनी तो सोडून थंय गेलो जाल्यार तो 4-5 वर्सां भितर तो मोकळो जालो. कित्याक म्हणून? कारण लोकांचो विश्वास येवन लोकांनी ताका आमचो मनीस म्हणून निवडून दिल्लो. आजून लोकांच्या गांवांत जर वचत जाल्यार सिंह विशीं किंवा मोगो पक्षा विशीं आदर आसा. कारण मोगो पक्षान जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन द एज्युकेशन फील्ड आसूं किंवा इतर क्षेत्रांत आसूं, धरण ह्या हेतूंत आसूं की तें बरें केल्लें हें लोकांच्या आजून मनांत आसा. आतां यंग जनरेशनाक हें खबर ना, त्या खातीर आमचो प्रॉब्लेम जाला. यंग जनरेशनान जर हें स्टडी करत जाल्यार म्हाका दिसता मुखार बरे दीस एमजीकूय बरे दीस येवंक शकता. तुमी यंग जनरेशना मेरेन पावना? आमी यंग जनरेशना मेरेन पावना हें आमचें सामकें नक्की आसा. कारण यूथ विंग जाले शिवाय त्यो गोश्टी जावंक शकना. अंदूच्या आमी यूथ विंग घालपाचो प्रयत्न करतले आनी यूथ विंग जाले नंतर आमी यंग जनरेशना कडेन पावपाचो प्रयत्न करतले. एमजीपीचे आनी एक आसा की तांकां तुमी एक आयडियोलॉजी घेवन पयलीं वताले. सद्या मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचेर तुमी एक स्टँड घेतलो, ताजे नंतर तुमी कांयच करूना. मायनिंगाचेर एक स्टँड घेतलो, तुमी ओगी रावले. एक सरकार म्हणून तुमी कुशीक राव, पूण एक पार्टी म्हणून जो स्टँड आसा पळय न्ही तो तुमचो केन्नाच फर्म स्टँड ना. कित्याक? मायनिंग हेचेर आमचो फर्म स्टँड आशिल्लो. जेन्ना आंदोलन जालें की मायनिंग विशीं तेन्ना आमी स्टँड घेतिल्लो इल्लिगल मायनिंग बंद करचें. जे मंत्री, आमदार किंवा स्वता तांचे भुरगे अशे हातूंत जमिल्ले आसा तांकां अटक करची हें आमचो आजून स्टँड आसा. डिमांड दिसना तसो? डिमांड आसा, आमचो डिमांड आसा. हांवें इवन आय हॅव रिटन अ लेटर दॅट टायम टू द प्रायम मिनिस्टर. आतां न्हय, त्या वेळार बरयल्लें. आतां तुमचो सरकार आसा जाल्यार अरेस्ट करपाक शकता. न्हय, आतां तशें जायना. एका रातीन सगळ्यो गोश्टी जायना. इन्क्वायरी चल्ल्या, कमिशन घातिल्लें आसा. कमिशन सगळे रिजल्ट दिले नंतर ताजेर नक्कीच इन्क्वायरी जावन ताचो रिजल्ट कळटलो. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचेर कितें? मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स आमी मुख्यमंत्र्या कडेन स्वता हांव उलयलां. मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगलां की येता त्या 2 वर्सां भितर हो प्रश्न गोंयचो आमी सॉर्ट आवट करुया. कारण शेवट जनमनशाक कितें जाय? जनमनशाक जाय आपली भाशा. आनी हांगा गोंयच्या लोकांची भाशा कितें? मराठी आनी कोंकणी. हेचे शिवाय गोंयांत खंयच ना. आज जी स्कुलां गांवांत चलता ती मराठी चलता. खंय वाड्यांनी खंयसर आसता किंवा शहरांत 2 कोंकणी स्कुलां आसता. आनी हे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन सगळे जाण मागता आनी त्याच हाचेर सगळ्यांनी विचार करपाची आवश्यकता. जर मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जर कोंकणी मराठी करूं ना जाल्यार पार्टीचो कितें स्टँड आसतलो?